माझे घर या योजनेचो शुभारंभ करूंक आयिल्ले देशाचे होम मिनिस्टर आमचे आदरणीय नेते आमचे मार्गदर्शक अमित भाई शाह हांचे परत एकदा नेटान सगळ्यांनी ताळयो वाजोवन स्वागत करचे। माझ्या बरोबर एकदाच घोषणा दिवच्यो। भारत माता की वंदे। मोदी जी आप आगे बढ़ो, अमित भाई आप आगे बढ़ो। सगळ्या जाणांक दसऱ्याची उणवणीत परबी दसऱ्याचे सीमो उल्लंघन करून आम्ही आत्ताच माझ्या घराचे स्वप्न साकार करपा खातीर आम्ही सगळ्या जाणांक हांगा जमल्यात आणि माझ्या घर योजनेचे उक्तावण करपा खातीर आमच्या मदीं आमचे केंद्रीय नेतृत्व अमित भाई शाह आसा, आमचे केंद्रीय नेते श्रीपाद भाऊ नाईक आसा, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक आसा, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस, उपस्थितांपैकी आशिल्ले सगळे माझे मानेस भाव आणि भयणांनो, गोंयकारांनो, आज खरें म्हणजे हो भाग्याचो क्षण। पयलेच फावटी अशा पद्धतीची योजना जी म्हजे घर गोंयकाराचे घर या योजनेचो शुभारंभ करपा खातीर आमी हांगा आसात। ताज्या पयलीं हांव एक 2 मिनटां तुमची घेतलो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे हांव परत एकदा अभिनंदन करता। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म जे मोदीजीन हाडले ताज्या खातीर मोदीजीचे खूब खूब अभिनंदन। आमकां समेस्त गोंयकारांक आमकां फायदो करून दिलो त्या बद्दल धन्यवाद। आज 2400 कोटी रुपयाचो पायाभरणी सुवाळो आमी माननीय अमित भाई शाह हांच्या हस्ते करता। प्रशासन स्तंभ चिमला हांगासर, रिडेव्हलपमेंट ऑफ द क्वार्टर्स सांतिनेज हांगासर, रिडेव्हलपमेंट ऑफ द जुंता हाऊस 50 वर्सां पयलीं बांदलेले जुंता हाऊस फुडल्या 50 वर्सां खातीर बांदता ते जुंता हाऊस आसतले। रिडेव्हलपमेंट ऑफ द गव्हर्नमेंट कॉटेज, रिडेव्हलपमेंट ऑफ द सर्किट हाऊस आणि नव्यान बांदपी आमचो वास्कोचो बस स्टँड हाचो पायाभरणी सुवाळो आमी हांगासर घालता। आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा गोंय ही तशी देशाची टुरिजमांतली राजधानी आसा आणि ताकाच लागून टुरिजम क्षेत्रांत आमी पायाभरणी सुवाळो घालता। टाउन स्क्वेअर पर्वरीम हो प्रोजेक्ट डबल इंजिन सरकारच्या सहकार्यात आमी पायाभरणी सुवाळो घालता आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच फोर्ट आमी फर्मागुडी हांगासर तोय पायाभरणी सुवाळो आज करता। पीएम एकता मॉल जो युनिटी मॉल म्हणून वळखतलो त्याचोय पायाभरणी सुवाळो आमी घालता आणि अशा पद्धतीत हर एक गोंयकाराक टुरिजमाचो फायदो जावचो, हर एक गोंयकार हो टुरिजम क्षेत्रात वांटेकरी जावचो म्हणून हे पायाभरणीचे प्रोजेक्ट आसात। आमी पुलिसिंग क्षेत्रात पुलीस हाऊसिंग आसतले, पुलीस क्वार्टर्स आसतले किंवा त्याच बरोबर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटची ऑफिसीस म्हापसा आणि बिचोलीम आमी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट तयार करता ते फुडल्या 50 वर्सां खातीर जे ट्रान्सफरंट गव्हर्नन्स हाडपा खातीर हे आमचे सरकार हे पायाभरणी सुवाळे करता। आणि याच बरोबर आमी आज उक्तावण करता हे प्रोजेक्ट आसात न्यू गोवा मेडिकल कॉलेज एकाडेमिक ब्लॉक, बॉयज आणि इंटरनल हॉस्टेल फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज, रेजिडेंस डॉक्टर हॉस्टेल फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज आणि महत्वाचो प्रोजेक्ट म्हणजेच आम्ही म्हणता की महाविद्यालय संकुल तालिगांव पाठाराचेर 1,20,000 स्क्वेअर मीटर जागेत 6 कॉलेजी गोयच्या भुरग्यांच्या खातीरचो पायाभरणी सुवाळो आज आम्ही या क्षेत्रांतल्यान करता। हो खूप महत्वाचो आसा। अरे युवकांच्या खातीर जर विजन कोणी पळयले आसत जाल्यार ते मोदीजीत पळयले, ते डबल इंजिनच्या सरकारात पळयले, ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात पळयला आणि म्हणून तर आम्ही म्हणता आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत आम्ही जवळपास रिजिन्युएशन ऑफ द कांपाल पणजी या प्रोजेक्टाचे उक्तावण करता। गोवा डेंटल कॉलेज प्रोजेक्टाचे उक्तावण आम्ही आज घडोवन हाडटा। 3 मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन आम्ही हाजे उक्तावण करता। आम्ही पळयता की आम्ही इलेक्ट्रॉनिक विटनेस एक्झामिनेशन रूम देशातलो दुसरो हाचे उक्तावण आम्ही करता आणि त्याच बरोबर इंडियन फर्स्ट क्लाउड बेड अपग्रेडेशन ऑफ द नॅशनल सायबर हेल्पलाईन हाचे उक्तावण माननीय अमित भाई शाह हांच्या हस्ते आम्ही करता। गोंय राज्याचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट व विकसित भारत 2047 आणि विकसित गोवा 2037 हाचो मोग दवरून हे आम्ही सगळे मुखार हाडटा। हांव तुमच्या मदीं चड वेळ उलोवचो ना।
मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो आत्मनिर्भर भारत हो मिशन आमी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून कंप्लीट केलो. मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो स्वामित्व ही योजना आमी आज माझे घर म्हणून सगळ्यांच्या लोकांपर्यंत पावयता आणि म्हणून तर अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय या तत्वाचेर माझे घर हे चलता. मनीस जन्माक येतना कांयच घेवन येना, मनीस वयता आसतनाय कांयच घेवन वचना, पण आपूण हांगासर तयार केल्ले दायज आपल्या फुडल्या पिळगेक दवरचे हे तेजें स्वप्न आसता. आणि म्हणून तर ते स्वप्न साकार करता आसतना आपल्या फुडल्या पिळगे खातीर आपूण दवरलेले दायज आपले घर हे त्याच्या नांवार दवरचे हे तेजी भावनीक आर्त आसा, तेजे प्रत्येकाचे कर्तव्य आसा. आणि हे कर्तव्य पुरे करपा खातीर मुख्यमंत्री या नात्यात म्हजे घर योजनेच्या निमित्तान ताजे घर ताज्या नांवार करपा खातीर आमी आयज ही योजना हांगा हाडल्या. म्हणून दायज म्हज्या जाणट्यांचे, फाल्यां म्हज्या भुरग्यांचे, अस्तित्व म्हज्या कुळाचे, म्हजे घर म्हज्या नांवाचे. तुळशी मुखार पेट्टा फुडाराची पणटी, वयल्यान ती मानाची खुटी, घामान भिजलेल्यो भिंती त्यो वणटी, म्हजे घर म्हज्या नांवाचे. म्हज्या जाणट्यांनी बांदलेले घर या म्हज्या नांवार जावचें म्हणून ही मुखार आमी योजना हाडल्या. हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो आसतल्यो. 1972च्या पयलींची घरां आसतली किंवा आतापर्यंत 2014 पर्यंत बांदलेली सगळी घरां, ही आमी सगळी घरां एक म्हजे घर ह्या येवजणेंतल्यान आमी सगळ्यांच्या मुखार हाडपाक सोदता. म्हजे घर ही एक फक्त येवजण न्ही, ही चळवळ आसा, ही एक मोहीम आसा. ही चळवळ कायद्याच्या कचाड्यांतल्यान शिरकल्ली आणि ह्या घराब्याची सुटका करपा खातीर म्हज्या सरकारांतल्या, म्हज्या प्रशासनातल्या, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटातल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी ती ताच्या नांवार करून दिवपा खातीर म्हजे घर ही योजना तुमच्या मुखार दवरल्या. म्हाका खात्री आसा की आमी पळयता गोंय मुक्तीच्या पयलीं पासून आसलेली घरां ती 2028 पर्यंत बांदलेली सगळी घरां केन्ना तरी ती म्हाज्या नांवार जावचें. आपूण स्वताच्या जागेत बांदलेले घर, आलवारात बांदलेले घर, मोकाशात बांदलेले घर, रेव्हेन्यू लँडात बांदलेले घर, कोमुदिदात बांदलेले घर, माझ्या गोंयकारात बांदलेले घर हे त्याच्या नांवार जावपाक जाय हे तितकेच महत्वाचे आशिल्ले. आणि म्हणून तर आमी ह्या सगळ्या हितूर लँड रिफॉर्म करता आसतना, आमी सगळे कायद्यात बदल करता आसतना प्रत्येका कायद्यान ताजो ओनर जावचो. हा सगळ्या स्किमींतल्यान डिटेलात वयचो ना, पण ही प्रत्येक गजाल इवन दो 20 पॉयंटांतल्यान बांदलेले घर 1975 100 स्क्वेअर मीटर जागो माझ्या गोंयकारांक मेळ्ळो, बट तो त्याच्या नांवार जालो ना. आयजूय घर तेजे मोडपाक येता. केन्ना तरी हायकोर्टाच्या कचाड्यांतल्यान आसतले, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या कचाड्यांतल्यान आसतले, पण म्हाजो गोंयकार जो माझ्या गावात रावता, गोंयांत रावता आणि घरात रावता, त्याच्या असलेलो आसरो हो त्याचो परमनंट आसरो आसचो म्हणून ही योजना आसा. आणि म्हाका खात्री आसा की आयज आमी जी सुरू करता ती योजना फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर प्रत्येक गोंयकाराचे घर हे त्याच्या नांवार करून दिवपा खातीर आमचे सरकार हे म्हजो घर म्हजो हक्क आसा ह्या नात्यात आमचे सगळे पदाधिकारी वावुरतले, आमचे सगळे प्रशासकीय अधिकारी वावुरतले आणि तांकां हे घर आमी तांच्या नांवार करून दितले हाचो म्हाका विश्वास आसा. म्हाका खबर आसा कितल्याशाच लोकांक ह्या हॉलांत येवपाक मेळना. ते सगळे जाण अमित भाईच्या प्रेमापोटी, म्हज्या घराच्या प्रेमापोटी या कार्यक्रमाक हांगासर उपस्थित रावले. पण हांव दिलगिरी व्यक्त करता कारण चड मोठ्या प्रमाणात लोक आयले जांकां भायल्या कॅम्पसात, थोड्या जाणांक कॅम्पसानूय भितर येवपाक मेळना. म्हणून हांव दिलगिरी व्यक्त करता. तुमचो प्रेम, तुमचो मोग हो म्हाज्या खातीर म्हाका खूब व्हडलो आसा, डबल इंजिनच्या सरकारा खातीर खूब व्हडलो आसा. आणि हांव निश्चितच खात्री दिता हांगासर येयल्ल्या प्रत्येक गोंयकाराक म्हज्या घराचो फायदो मेळोवन दिवपा खातीर आमचे प्रशासनातले सगळे अधिकारी जे आसा हे रात आनी दीस काम करतले आणि म्हजे घर हे प्रत्येकाक ताज्या नांवार करून दितले. हांव इतकेंच सांगता आणि परत एकदा म्हज्या घराच्यो शुभेच्छा तुमकां सगळ्यांक भेटयता आसतना अमित भाई शाह हांच्या नेटान गोंय सरकारच्या वतीन आणि गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव परत एकदा तांचे खूब खूब स्वागत करता. आणि तुम्ही परत एकदा माझ्या बरोबर घोषणा दिवच्यो हे तुमच्या लागीं मागता. हांव म्हणटलो म्हजें घर, तुम्ही म्हणात म्हजो हक्क. हांव म्हणटलो म्हजें सरकार, तुम्ही म्हणात म्हजें घर. भारत माता गे, भारत माता गे. म्हजें सरकार, म्हजें सरकार. अमित भाई तुम आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही दाखयल्लो प्रेम हो सदांच आमच्या काळजान उरतलो इतकेच सांगता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.